मॅजिक नावे जादू ते एक भ्रम आहे नावे एक युक्ती मात्र नाही ते एक आश्चर्याची कला एक विज्ञानाचे आश्चर्य म्हणून सांगित ये मॅजिक आमगेले अशक्याचेरी विश्वास हाडून आमका मनाक एक क्षणाक जलजिकिनी एक लायक आनंद हाडून दिता आणि या मॅजिक ते आनंद हाडून दिता आणि वास्तवाक चिक्के राबोचे एक शक्ती असता का आणि आमगेले दोळबंदन करून आमका विस्मय करचे एक शक्ती आसा वय तुम्ही खंडित हाजवटू वय म्हणताची म्हण हांव लेखता आत्ता आमगेल वाहिनींतू एक जादूगार आसाची सक्कड वीक्षकांक स्वागतू आणि नमस्कारू आज आमगेले संदर्शनांतू विश्व कोंकणी वाहिनींतू आमगेलोटू एक अद्भुत जादूगार मेंटलिस्ट शिवमोग्गाचे श्री प्रशांत हेगडे आज आमगेलोट आसाची म्हण सांगू का संतोष जाता आसा बजी सान एक 16 वर्ष प्रायरीची हांनी जादूगाराचे प्रयाणांतू पावल घालून हांगेल पॅशनाक प्रोफेशन कोण घेतील आसा आणि तशीची एक कमर्शियल आर्टिस्ट जावन नंतर जादूगार जावन आमगेल देशा मात्र नाही दुबई मस्कत अशी विंगड कडेन हांगेले 1,500 पशी चड प्रदर्शन केलेले आसा जनाल मोग प्रशंसे घेतील आसा इतले नाही सगळे कुटुंबाक हांनी मॅजिक विस्मय आमळेले एक कुटुंबा ಒಟ್ಟು कंपनी सुरकोन ते आजिके चलायस्त आसाची येया हांगेले जीवनाची एक कहाणी खंयचे जादू काणी पशी उणी ना त्यात आमी हांगेल करान ऐकून घेवया आमगेल संदर्शनांतू तितले नाही हांनी करचे ಸ್ವಲ್ಪ मॅजिक पळोवन आमी संतोष पावया आनंद घेवया म्हणतची आमगेल मॅजिक विस्मयाचे श्री प्रशांत हेगडे हांका आमगेल वाहिनीतू स्वागत करता नमस्कार नमस्कार विश्व कोंकणी समस्त वीक्षकांक आणि आमचे बांधवांक जादूगार प्रशांत हेगडेले मोग भरलेले नमस्कार स्वागत तुमका आता आम्ही सुरू करचे पश पुढे आमक एक तुमगेले इंट्रोडक्शना खातीर एक आनी एक जादू कोण दाखयतावे जादूगाराला सौभाग्य आणि दौर्भाग्य कसं लाग म्हळार एक जादूगार खंय पण गेलो म्हळार पुरो कसं नाही पण करून दाखया ते करून दाखया ती मन अशी तांणी मुखार वचना ती आता म्हटल्यार एक कोणकी एक व्हडलो सिंगर आयलो ताका लागून निमगी ना ती पद सांगा म्हण डान्सर आयलो डान्स करून दाखय म्हणून सांगना ते जाल्यार एक जादूगार मेळ्ळो म्हळ्यार पुरो मागूच तुम्ही हेंची निमगी ती म्हणून गोत आसा जाल्यार आता हांव कसं नाही घेऊन न्ही एक पेपर कुडक कसं नाही पुणे की तुमगे लागे पळयता हा पेपरा कुडको हा हा हे जात हा जाता 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 हे एक ऑर्डिनरी पेपर कुडक घेतला हांवें ऑर्डिनरी पेपर हांत कसं नाही ना पळयत कसं नाही ना ऑर्डिनरी पेपर कुडक घेऊन ना हा होता कसं करत कसं जात म्हणून गोत ना जादूगाराला हातान गेला रे खंयची वस्तू कसं जाता म्हणून सांगच्याकच जायना आता त्या कसं जाता म्हणून पळया म्हळ्यार ओ माय गॉड कसं जालें म्हणून पळयात चिके बारी गम्मत बारी गमत जाल की कसं जाल ₹100 नोट हा 100 कशी साध्य झाली ₹100 किती कसं ₹100 नोट जाला ₹100 अंतो आणि कसं नाही पुणे कोरियत गे पुणे या म्हळ्यार अरे बापरे रियली ग्रेट 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 एद्रा बैसून आमकां तुम्ही दाखयले मॅजिक एद्रा काम पळयत असं तशें जाल्यार का तुमकां खंय गेले दुडवाचे उणे उणे जायच ना सगळे सांगचे जाल्यार कार्यक्रम सुरू करच्या पयशे फुडें तुमकां आनी वीक्षकांक सकाळांक काही सांगची एक विषय आसा मेन विषय म्हगेले प्रति एक प्रोग्रामान सुद्धा हांव सांगता आसता जादू म्हणजे कसं नसतं एक हँड ट्रिक्स बुद्धिशक्ती आणि विज्ञान
ह्या तीन विद्येचे संगम मॅजिक आणि तुम्ही कसन पळयत असता ते त्या तुमगेल्या मनांतलो एक भ्रम बीन हा खाली शून्यातल्यान कसने हाडचा जायना शून्याक खंयचे पेटोवचे जायना कसालाक म्हणून मागीर हांव सांगता दयविಟ್ಟು कसने पुणी कोणाला मनांत आसता रे शून्यातल्यान कसंकी हाडू येतं शून्यांत कसंकी पेटू येतं म्हळ्यार त्या देवार खातीर मात्र साध्य बिना आमगेला आता कोणाला तांतूय जायना हे कसन असं तुम्ही पळयत असचे ट्रिक्स बुद्धिशक्ती आणि विज्ञान ह्या सगळ्यार दुसरं कसं नाही ना काय ना म्हणून नोटनी करचे असेल बाहेर वचून प्रोग्राम करचे ಅವಶ್ಯಕತೆ ना ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಖುಷಿ जाली तुमगे उतर ऐकून आता आम्ही संदर्शनाचे स्टेप्स मुखार वचा तुमगेल सांप्रय असताना बाल्य म्हळ्यार एक सक्कळ जाणाक एक इम्पॉर्टंट एक हंतू एकला लायफांत ते तुमगेल कशें आशिल्लें म्हणून एक सांगीत की मिगेले बाल्य पुरा जाल्लेले मिगेले अज्जाल घरांत अज्जाल घर म्हळ्यार मिगेले अम्माल कुळार शिवमोगा मिगेले आन आनी अम्मा शोलापुरांत आसली ती महाराष्ट्र शोलापुरांत हांव 9 महिने चेडूं देखून मिगेले अम्माल कुळारांतूची जावन गेलो मागीर तांणी सुमार पटी येवन वचून आसात की म्हाका तें गोतना हांव म्हाका बुद्धी आयली मागीर हांव फर्स्ट टायम मिगेले आन म्हाका पळयलें हांव 5 क्लासा आसतना थंय तांकां म्हाका पळयलेले उडगा आसना आनी येवन गेले ती काय मिगेले बाल्य पुरा मिगेले अज्जा अज्जीले घरांतू जावन गेलें मी शिवमोगांतूची अर्धंबर्ध विद्याभ्यास शिवमोगांतू एक 2-3 वर्स महाराष्ट्र शोलापुरांत विद्याभ्यास केला मिगेले चेडूपणाची किती जाय शिकलींची शिकवण चड कांय शिकनी बरोच आवाजीचे जाव तितले वंडरफुल असो तेंत भितर तुम्ही हंतू हें करून येता आरे लायक नाव घेतलें सर आणि म्हाका मेल्लेली माहिती प्रकार तुम्ही एक 16 वर्स प्रायरीची एक तुमकां पॅशन जावन जादूगार जावचें म्हणून एक मन आयिल्लें आसा हंतू इंटरेस्ट तेन्ना कशें आयलें म्हणून सांगीत की कशें आयलें म्हळ्यार सक्कडांके आसला म्हणून के एक मॅजिक म्हणत तक्षण सकडे एक पिडी गुण पळयतात मॅजिशियन म्हळ्यार समेत तशी एक पिडी गुण पळयतात मिगेले सुदैव आनी मिगेले अदृश्ट म्हणून येता आमगेले एक रिलेशनान तू शिकला सांज जावन मॅजिक शो करता आसलो तागेलो हांव असिस्टंट जावन गेलो मिगेले रिलेशनाची प्रकाश भट म्हणून तो मॅजिक शो ऍक्च्युअली फ्रेंड तो वसरे यार फ्रेंड आमी तागेलो तो प्रोग्रामाक असिस्टंट जावन वता आसलो त्यानंतर हाजे पिशी चिक लागले मॅजिक शोची पिशे तर तशींची चेवड जावन त्या पिशीची चेवड जावन मत्तक पेट्टुपोणो त्या सिक्का म्हणून ಬಾಂಬೆಕನಿ వచ్చాను కొనుక్కోడానికి పాయని దూరను కొనుక్కోడానికి కామని కోరును సుమారు జనాలుటు काम कोरनु शिकून आहेत गुरु म्हणून कोणी आशिल्ली की त्यांचे स्टार्टिंग गुरु म्हाका प्रकाश भट मागीर सुमार जण पीसी सरकार आसता पुरो रघुवीर जादूगार आसता मागीर मेळ्ळें तांकां वय 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 मेळ्ळें म्हळ्यार कोयर कडचे काम समेत कोरनु क्लिनिंग त्यानी कोरनु तांगेलो टासून एक शिकू का म्हणलें शिकू काम म्हणजे कोणी शिकून दिना सुरवेक लावचे ह्या कामाक साधन वय 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 त्यानी कोरनु एक एक शिकता आजी का शिकतास आणि ते शिकून जाय न्ही शिकतास असं भारी खुश जाली आता तुमगेली अशी बाल्यांत चुकून तुम्ही भारी कष्ट करून थोडे थोडे शिकले ते वर्स वत गेली तशी कशी विकसित झाली ते तुमका विकसित कशी जाले म्हळ्यार आनी कसं पुणी नवे करका म्हणून ते आयटम रेडी करचे शूर केला आयडिया मेळता एक पिडी तान भितर रिगला पुरो कसं आयडिया मेळता मागीर दुसरा कसं पुणी पळोवनूय मेळता तांगेले आमगेले विचार विनिमय आनी आसता मॅजिशियन डिस्कस करचे आमगेले सेमिनारांनी जाता वार्षिक संमेलन त्या टाईप सेमिनारांनी जाता सेमिनारांत आनी कसं नासता आमी तांकां शिकोवचे तांणी आमकां शिकोवचे ह्या नमुन्यानी आसता थंय वचून व्हेरी नाईस एक्सचेंज आयडियोलॉजी एक्सचेंज करचे आनी आसता ते तशी करून विकसित एक सान सुटकेसान तू शूर केलेला हांवें आता एक गुड्स गाडी लेवलाक सामान वंडरफुल कंग्रॅट्स तुमकां अभिनंदन खुशी जाली आता आमगेले एक वीक्षकांक हा सोडवत तशी मना आनंद जोडत आसले खंयचे एक सान दाखोवचे जातले की खंडीत दाखोवया कितीची दाखयनाशी मुखार गेल्या जाय आनी त्या पळारी आमगेले वीक्षकांक आमी इन्वॉल्व करून घेवका जालो तुमगेले मॅजिक अंत इंटरेस्ट चड आसता चेडवांक जनरल म्हणून वय खंडीत दाखोवया शुअर खंडीत आता तुमगेले मुखार हांव दाखयत आसचें मॅजिक कसन आसा एक इंटरेस्टिंग भरती उण जण ह्या मॅजिक करता ते
मायंड कंट्रोल नाजाल्यार मेंटलिजम म्हणून सांगता ती ह्या मॅजिकाक म्हाका एक 2 बायल मनीस जावपा जाता त्या खातीर हांव जयश्री मायेक न्ही अनिता मायेक आपयता आसा हे ते चिके हे ते अनिता माय हे कडेन जयश्री माय हे कडेन आतां हांव हांगा शोक भायर सरलो न्हय तेन्ना म्हगेल्या बायलेक सांगलें हांव अशी विश्व कोंकणीक वता आसा थंय एक शोक म्हाका घालच्याक सॉक्स जावका उंबळून दवरी म्हणून म्हगेल्या बायल मनशाक कसालाक आपयलें म्हणून सांगता आसचें मागीर गोजत तुमकां म्हगेल्या बायलेन सॉक्सांनी उंबळून दवरलेलो आसा हांवें जयश्री माय हातान दिता आसत मागीर तें कितलें आसा पळया ती चिके क्लॅक करका बाय अशें लॅक करा तें 7 8 9 कितलें आसा 4 5 6 7 8 8 सॉक्स आसा म्हगेल्या बायलेक सांगिल्लें एक जोडी सॉक्स वॉश करून दवरी म्हणून म्हगेल्या बायलेन 8 सॉक्स वॉश करून दवरला स्पेशल कसाने म्हळ्यार खंयच्याक जोडी ना सकाळी सिंगल सॉक्स वय वय जयश्री माय एक काम करा ते 8 सॉक्सान तो तुमकां जावका जालेले 4 तुमी दवरूंक घेया ते आनी 4 आनी ते मायाक दिया ते जायत खंयचेपणी चॉयस कसाने ना तुम्ही खंयचे जावका जाल्यार सिलेक्शन करून घेवं येता खंयचेपणी तांकां दिवं येता आतां बायल मनशाक कसालाक आपयलें म्हूण सांगता हांव उंबळच्याक आनी सुकच्या घालच्याक बायल मनशाक भरती लायक गोत आसता मागीर तुमी एक काम करात दोग जाणे ते सॉक्स ओपन करून हांगा सुका घालात कसालाक सुकच्या घालचे म्हळ्यार कंचार घालचे हातारी म्हगेले हातारी मागीर कसालाक म्हळ्यार हांवें तुमकां एक आयडिया दिता आसा पळयतले हांकां पावसाळीन तो हांव सुकोवच्याक भरती कश्ट त्या टायमार तुमगेले बोमणा कशें यूज करून घेया ते लायक जाता ओके हे कडेन आनी चिक हे कडेन घाला ते चिक हे कडेन दिसचे हातान काम करता हां आनी म्हाका शिव हे कडेन नीली सॉक्स आसा आनी चिके सकडे सॉक्स दिसका यस सकडे दिसतास न्हय पळय हें हातांत 4 हें हातांत 4 कसालाक म्हळ्यार खंयचे सेम कलर ना म्हणून तुमकां गोंज जावं म्हणून दाखयता मग तुमी थंय आसात ना मम्मा हे इतल्यानची ह्या दोन्ही हातांत खंयचेपणी एक सिलेक्शन करी म्हळ्यार खंयचे करतात मम्मा सांगा ते कोणाला रायट म्हगेल रायट की तुमगेल रायट हें आसूं गी हें नाका गी हें नाका 100% श्यूर येस तुमी सांगलें म्हणून हें नाका म्हणलें हांव सोडलें जाता बाय तुमगेलें उतर हांव मोल दिता जयश्री माय तुमकां समसंख्ये आनी बेससंख्ये गोत आसना वय समा म्हळ्यार इवन आनी ऑड हां 2 4 समा येता बेसा म्हळ्यार 1 3 येता करेक्ट हां आनी तो तुमकां खंयचे ओके समसंख्ये इश्ट की बेस्ट संख्ये इश्ट तुमकां समसंख्ये तुमकां खुशी न्हय समसंख्ये म्हळ्यार 2 आनी 4 त्या तुमकां भरती खुशी बेस्ट संख्ये म्हळ्यार नाका बेस्ट संख्ये म्हळ्यार 1 आनी 3 बेस्ट संख्या हें तुमकां इश्ट ना म्हळ्यार खातीर हांव हें उडोवन सोडलें नाका तुमकां इश्ट ना म्हळ्यार म्हाकाय नाका हांवें मॅजिकाचे लास्ट क्षण तांकां हांगा कसन जाता असो म्हणून तुमकां कोणाकय गोंज जायना लास्ट क्षणांत तुमकां कसन जाता म्हणून जाता आनी तुमी हांवें 2 सॉक्सान खंयचेपणी एक सिलेक्शन करी म्हळ्यार खंयचे करता 100% श्योर येस कळून घेता हांत कसन स्पेशल हांत कसन स्पेशल ना हांत कसन स्पेशल आसा म्हळ्यार हें इतले सगळे सॉक्स एलिमिनेट जावन हें एक सॉक्स व्हरता मनशाक म्हाका फुडें गोंजोवच्याक साध्य हें सॉक्स मात्र व्हरता म्हणून जाल्यार म्हाका गोत आशिल्लें हांव खंयचे ना म्हणून कंट्रोल केलेलें म्हळ्यार तुमगेलें सकाळालें मायंड तुमी हेंच सॉक्स सिलेक्शन करता ती हाका एक कशी म्हळ्यार हांव येतना ह्या पांयाक सॉक्स घालनी आनी ते कसं स्पेशल म्हळ्यार हांव घालेले एक पांया सॉक्स दॅट इज अ रेड कलर सॉक्स वंडरफुल थँक्यू आता एक जादू म्हळ्यार आश्चर्य नामे ते एक भ्रम आहे पण जनाले एक अभिप्राय आसा तुमगेल हाजे विशयांत कसं सुरवेक सांगला म्हणून की मॅजिक म्हळ्यार एक खंयचेय नमुनो माय मंत्र पवाडू ना मंत्र म्हळ्यार हांव देवाल मंत्रा ಬಗ್ಗೆ सांगता ना तुमगेले मनांत तसो देवाल मंत्रा ಬಗ್ಗೆ सांगता आसचें न्हय हांवें मंत्रಕ್ಕೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದರಲ್ಲ म्हळ्यार मंत्राक आंब तोगुपणा फातोरू मारका हा एक गादे आसा तशेंची मॅजिकांतू खंयचे ना कसं आसा म्हळ्यार ट्रिक्स बुद्धिशक्ती
आणि विज्ञान सुरवेक सांगला हांवें प्रति स्टेजान तूं सांगता तुम्ही खंयचेय काम करा ते देवाक भक्तीन मागून काम करा ते जाता. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅತ್ತ ಆಮ್ಕೇಕ ಹಂಗ ಬೆಸಿಲ್ ಕಡೆನ ತುಮಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಪೂರ ಕೆಲ್ಲಲಸ್ ಸೊ ಹಂಗೆ ಸಾನ್ ಸಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತು ಹಂಗೆ ಕಂಚೆ ಒಂದೊಕ್ಕ ಜತ್ಕಿ आता ऍक्च्युली हांव कसं नाही हा आणि हा एक कार्ड नाजी करूया कार्ड आसा की तुमगे लागे ಹೊರಡನಾ हांवें कार्ड हाड ಅಯ್ಯೋ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತ नाशिल्ले कार्ड हाडका म्हणून नाही हांव हाडका म्हणलें केलें विसरून गेलें. एक काम करूया कार्ड नाशी कार्ड मॅजिक केला कशें आसता ಓ ನೈಸ್ विथआउट कार्ड मॅजिक ಯಾ ಖಂಡಿತ फर्स्ट टाइम. आता एक इमॅजिनेशन करून घेयात तुमकां कार्डा ಬಗ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ नॉलेज आसा की ಎಸ್ थोडे आसला पुरो ना मागीर हांव सांगता वता मिगेले एक कार्ड आसा त्या सुरवेक दिवन सोडता तुमगेला तांतो इनविजिबल कार्ड अच्छा हा ऊर गट्टी धरून घ्या ते ओपन करा ते पॅक ओपन करा ते पॅक वापस द्या पॅक जाऊ का म्हाका खाली पॅक मुखाल शूक जाऊ का ते मागीर आता कसं करायचं तुम्ही ताज्या पैकी फुडें एक मिगे लागी एक हें आसा कसं की एक हांव सुरवेक प्रिडिक्शन हातान दोसवे ते तुमगेला हातान तो आसा आता एक काम करा ते तुमगेला आशिल्ले कार्ड्स असता ना ओपन करा ओपन करून अशी वारेर उडयात ओके वारेर हांव थंय टॅप करून सोडला मॅजिकली टॅप केले सकडे आता इमॅजिनेशन करून घ्या ते सकडे तुम्ही समेत इमॅजिनेशन करून इमॅजिन कार्ड पुरा हांग राबला येस कंप्लीट कार्ड हांग राबला. आता रेड आणि ब्लॅक दोन कलर असतात कार्डांत नव्हे वय हांव कसं करता रेड तेकडे केले ब्लॅक कार्ड हेकडे केले हांगा राबला तुमका रेड कार्ड आणि ब्लॅक कार्ड दोन राबला हंग रेड हंग ब्लॅक तेकडे रेड आसा हेकडे ब्लॅक आसा दोन कलरांतू खंयचे पण एक कलर सिलेक्शन कलर मात्र ब्लॅक और रेड खंयचे कलर सिलेक्शन करतात तुम्ही सांगकावे हा रेड रेड कलर म्हळ्यार ब्लॅक नाका म्हणून चलता नव्हे जस्ट टॅप केले ब्लॅक कार्ड पुरा तो गुपळ्ळे ओके ब्लॅक कार्ड पुरा तो गुपळ्ळा आनी एक बडे सांगता हांगा सुरवेक हांव कसं की एक दवरला ब्लॅक कार्ड तो गुपळ्ळा तांबडी कार्ड मात्र थंय यस वय तांबडी कार्ड थंय आसा आनी तो कार्डांतू दोन नमुने आसा नमुने भरती आसा दोन नमुने खंयचे म्हळ्यार एक पिक्चर कार्ड आनी नंबर कार्ड नंबर कार्ड वय दोन्हींतू तुमकां नंबर कार्ड ओके की पिक्चर कार्ड ओके नंबर कार्ड नंबर कार्ड जस्ट नंबर कार्ड रेड कलर मात्र आसा ब्लॅक तो गुपळ नंबर कार्डान तो रेड मात्र टॅप केले नंबर कार्ड पुरा तो गुपळ्ळा यस आता पिक्चर कार्ड मात्र आसा रेड कलर पिक्चर कार्ड वय तर रेड कलर पिक्चर कार्डान तो थंय एक चिक्के गोंधळ आसा कसं म्हळ्यार एक डायमंड आसा आनी एक हार्ट आसा तुमका डायमंड इश्ट की हार्ट इश्ट डायमंड डायमंड डायमंडाक हांव टॅप केले डायमंड तो गुपळ्ळा आता हार्ट मात्र आसा करेक्ट ओके पुरा कार्ड तो गुपळ्ळा हार्ट कार्ड पिक्चर कार्ड्स मा पिक्चर कार्ड्स रेड कलर यस हार्ट मात्र वरला थंय आता खंयचे खंयचे वरला थंय जॅक जॅक क्वीन हा किंग हा एस एस त्या पिक्चर कार्डात ते ना एना नाका सोड सोड जॅक क्वीन एस वरला किंग किंग जॅक क्वीन किंग सांगा त्या तीन कार्ड हांव काढले तुमगेल्या हातान दिता असे धरून घेयात ओके तुमगेल्या हातान तसं हार्ट रेड जॅक क्वीन किंग म्हाका खंयचे पण कार्ड दितात तुम्ही दी म्हळ्यार खंयचे दितात तीन कार्ड तुमगेले कसा म्हाका जॅक दिता जॅक हांव काण घेतले तुमगेले खातीर एक सिलेक्शन करी म्हळ्यार खंयचे करतात किंग किंग तुम्ही किंग सिलेक्शन करून घेतले आता एक वरला खंयचे वरला क्वीन क्वीन खंयचे ते रेड रेड हार्ट क्वीन रेड हार्ट वय 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 ते थंय दवरून सोडात ते कवर ओपन करात त्या कवरांत कसं की एक आसता बहीण करतो म्हाका सुरवेक हांव बहीण हा न्हय काय भिवत तशें कसं नाही ओ माय गॉड कॅमेरा ते दाखोवन सोडा ते सूपर वंडरफुल वंडरफुल कशी साजली माइंड रिडिंग ना जाल्यार माइंड
कंट्रोलिंग. वंडरफुल वंडरफुल ग्रेट ग्रेट आणि एक माइंड रिडिंग माइंड कंट्रोल म्हणजे ते एक इल्युशन क्रिएट करचे आमी. ऍक्च्युली माइंड रीड करचे तितले इजी नाही. ते एक इल्युशन क्रिएट करता ते कशें आशिल्लें आयकशील गे. भारी खुशी जाली म्हाका. आनी कसं सांगता असं म्हण सांगून एक इंटरेस्टिंग ऐकून. सुरवेगाची तुम्ही कार्ड काडच्या पशी फुडें बरोवन फिक्स करून दवरलेलें आहा. अच्छा जाल्यार हांव ते तेंचे सांगता म्हण कशें कळलें व्हरलेलें. जॅक पाडयलें, किंग तुमकां दिलें, क्वीन आसता थंय म्हणून. माइंड रिडिंग. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಹಾವ ಸಾನಸ್ತನ್ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಪಡೆ ತನೆ ಹಾಡ್ हॉलांत म्हाका मुळा बेस म्हाका बेसून पुरो पळोवचे म्हणजे भंय दिसता आशिल्ली त्या मॅजिशियना पळयतना. आजी तुमगे एद्रा बैसून हांव तुमगेले एद्रा बैसून तुमगे लागी संभाषण करतास म्हणटा म्हाका नंबूचाक जायना. एक भारी एक संतोष जाता. एक मॅजिशियनाल एक पॉवर. खंडीत खंडीत भारी खुशी. आता तुम्ही दुबई मस्कत तसले कडेन पुरा मस्त तुमगेले प्रदर्शन केलेलें आसा. तांचे जनाल रिएक्शन कशें आशिल्लें आनी तुमकां कसले तंतू हे मेळ्ळे दुबईन तुजे कडेन. दुबईंत हांव गेल्लो ओमन. फर्स्ट ओमनाक ना मागीर दुबईन भेरेन गेल्ले. ओमनाक विशेष म्हणल्यार थंयचे रायाले गेस्ट जावन गेलेले. ग्रेट. हा वंडरफुल. सुलतान खाबूस बिन सईद बिन तैमूर म्हणून तागेलें नांव ओमानाचो. आता एक थोडे दिवसा पयलीं फुडें सरले ताणें शिकिल्लें इंडियांत पुनान शिकिल्लें ते तांगेले रायाले 50चे बर्थडे आनी 20th नॅशनल डे. नॅशनल डे 28 म्हळ्यार तो सिंहासनार बसून 20 वर्स जाल्यार मात्र रायक येता. ताज्या पशी फुडें तो हंगामी 20 वर्स कंटिन्यू एक सिंहासनार बसलो म्हळ्यार तो राय म्हणून ताका एक पट्टाभिषेक करतात. थंय तांकां ताका पट्टाभिषेक ना. ताची एक सेरेमनी ताणें एक एक्झिबिशन केलेलें रायान. म्हळ्यार 20 वर्सां पयलीं फूड कशें आशिल्लें आमगेले देश आतां कशें आसा. एक्झिबिशन कंप्लीट फ्री आशिल्लें. थंय गेल्यार सॅम्पल्स गिफ्ट्स सगळे फ्री आशिल्ले. जाल्यार जन येनी मागीर कसं केलें एंटरटेनमेंट प्रोग्राम म्हळ्यार जन येता ती म्हणून एंटरटेनमेंट प्रोग्राम दवरले. त्या प्रोग्रामांत मुगेले मॅजीक शो पुरो खंय तांकां पॉप्युलर जालेले म्हळ्यार आमगेले प्रोग्रामाचे एक रियाल टिकेट आसलें. एक रियाल म्हळ्यार तेदानाचे 50 रुपया. 1919 50 रुपया टिकेट. बाकी ह्या पुरे एक्झिबिशन फ्री. ते पुरा पळोवन जालें मागीर आमगेले शो कडेन येवं त्या म्हणून तांणी डायरेक्शन करून दवरलेलें. आमगेले शो पळोवंक म्हळ्यार पुरा एक्झिबिशन. आनी आमगेले प्रोग्रामाचे दिवसाक 10 पटी पूण थंयचे टीव्हीन ते आसले. रस्त्यार वतना जन आमकां बॉब मारसले म्हळ्यार पळोवच्याक आमगेले टीव्हीन ताणें ऍडच रायल्यांची गुर्त काणू हें तितले हें आसता. ग्रेट ग्रेट. ते खंयचे लँग्वेज आशिल्ली तुमकां कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन आमी पुरा प्रोग्राम हिंदींतू केलेलो. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಥोडे अरबी यूज करसलते. थोडे अरबी म्हळ्यार आमकां एमर्जन्सीक जावका जाल्यार शिकोवन दिलेले. स्टार्टिंग अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केफालक हाउ आर यू زين واجد زين كل نفر زين اكل خلاص واكل ما في خلاص सबल ह्या नमुनो थोडे जावका जाल्यार तितले शिकला म्हळ्यार आमगेलो प्रोग्राम पुरा हिंदींतू चलता. मागीर मॅजीक शो कसो आसता इल्युशन आसले निमित्तान थंय उतराची आवश्यकता उणी पडली. तुम्ही इतले सगळे ट्रिक्स केलेले आसा. खंयचे एक ट्रिक केन्नाय फेल जालेले खंयचे स्टेजार फेल जालेले ते मॅजिशियन आले एक ह्या कसान म्हळ्यार फेल जालेले जनाक वजान अशी मॅनेज करची टेक्नीक आसा. फेल जावन जाता सगळ्या हातांतूय फेल जाता. फेल जायना म्हणून सांगता ते आमी फेल जाल्यार दुसरे कडेन डायरेक्शन व्हरचें. वंडरफुल. ताजे डायरेक्शन चेंज करता आमी. त्या गोतना तिलो सिरकून पडटा. त्या टेक्नीक सगळ्या पयशी मेन जावपा जाल्यार टॅकल करची. आतां तुमकां एक कार्ड ट्रिक दाखयलें.
हेंचे हांव कार्ड दुसरे कडेन करता आसतना कार्ड एक्सपर्ट आयिल्लो. कार्ड एक्सपर्ट तो एथलेटिक सांगतो ट्रिक्स न्हय, खेळच्यान एक्सपर्ट. सांगतो ओके राईट खेळच्यान एक्सपर्ट. तो म्हाका कसं की कोरका म्हूण ट्राय केलें काय मागीर सांगिल्लें ताणें. शो जाले मागीर सांगिल्लें हांव तुमकां फुल्ल कंप्लीट उलटा कोण सोडका म्हणून पळयलें. असं करचें गेल्यार तुमी केलेलें समजलें बी ना, म्हाका करचें जाय म्हणून ओ ग्रेट आमगेले उतराचे चाकचक्य येता त्या नमुनास वंडरफुल चूक जाल्यार तें तितून घेवचें तक्षणच एक्स टायमिंग्स थंय टायम ना आमकां. आनी मॅजिशियन एक दवरपाकी म्हळ्यार खंयचेय तूं वन्स मोर ना. आतां हांव केलेलें समजाय न्ही, आनीक पाटी करून दाखयता साध्य ना. वन मोर मॅजीक आसा, वन्स मोर मॅजीक ना वय करच्याक जायना. वय तशें आतां करचो आमकां जायना. मोर मॅजिक आतां दाखयत की आमकां हा? हांगा एक वन मोर मॅजिक आतां दाखयला मनकेची वन मोर मॅजिक पळय कसं नाही पुन्हा करूया. ओह हा दोर तोर कवे काय ना 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 चेक करून पळय मामूली दोर येस मामूली दोर एक दोरी ओके मामूली दोर. आतां कसं करूया हाका म्हळ्यार कटकोन सोडूया मग. हा दिली ना समज मध्ये घेतला दोर कवे नका तुम्ही कटकोन सोडा. तुम्हाला ओ माय गॉड कट करचो वय कटकोन सोडा. कसले भायर येशना ना 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 कटकोन सोडा. येस येस आणि कसं झालं कट केलं. एक दिग एक सांज जांभळं आहे ठीक आहे. एक बिग एक सांज झाला एक असं कट करा ते जलते ते एक एक लाख जांभळं एक साईज कोण सोडा. अंदाज साधारण करू येस व्हेरी नाईस. वापस जीप सांगेल कसं केलं हांव सांगेल कसं तुमकां तुम्ही केलेलं फक्त एक तेवढे नको ते नका ना कट करायचं. ओ माय गॉड पण एकच आहे तसं 2 मिनिट करायचं. करेक्ट करला हा. Yes, very nice. कट करचे कसं की मिस्टेक जाता तुम्हाला म्हाका गोत ना पदे पदे अशें केलें कितले पटी कट केला आता तुम्ही दोर सरता पळय कसं जाता म्हणून दोन्ही एक नमुना दोन्ही एक लेवल आसा. पळय एकच पण ऑडियन्साक दाखयता हांव सिक्वेरी हेल्ड येस येस व्हेरी पास म्हाका नमगूच जायना अशी करता गेल्यार दोर वर ना वय जावं लास्ट आतां आनी करता बसल्यार जायना. वय लास्ट कोण सोडात. ओ देवा येस व्हेरी नाईस. अरे अशी करता गेल्यार जायना. जायना म्हाका हांव तुका इतल्यान तूं कोण सोडया. आतां कसं करता हाका एक दोन गांठ घालून सोडया. ओके 2 गांठी घाले. आतां कट केलेलं जायना नाका ह्या कटकोन सोडा तुदी कट करायची. ओ माय गॉड वापस हां तुझे दोन्ही नाही दोन्ही तुदी इकडे एक तिकडे तुझी कटकोन सोडा. हां कटकोन सोडा. येस आतां हांव कसं करता म्हळ्यार कंप्लीट जॉईन केला ना जॉईंट केला. हां दोन घ्या ते कातर दियात म्हाका त्यांनी गेलं कातर वापस तुम्ही घेऊन येऊन प्रश्न चिक्के मॅजिक पॉईंट आणि तशी मॅजिक करायची गुंडायची आहे. अब्राकडाब्रा म्हणा ते आब्राकडाब्रा गिलगिली गिलगिली शो आब्राकडाब्रा गिलगिली शो हां झालं आता मॅजिक जाऊनच शकतो मोस्टली. हां तुदी धरून घ्यायची एक तुदी अगो कांडी आहे. इनक्रेडिबल कशी झाली अशी बरं ती लाईक करून तुम्ही दोर कट केलेलं गांठी घालेल काय ना मॅजिक करणं तुम्ही मॅजिक करणं
2 कुडक केलेले, 1 केला. Great. तुमका ह्या खातीर बहुमान जावन आनी दवरी तुमचा. So sweet. Thank you so much. Great, great. तुम्ही सुरवेज प्रदर्शन खंय जालेलें? सुरवेज प्रदर्शना हांव अशी स्टार्टिंग थोडे आयटम तितल्यांचे सान प्रायर सॉल्ट ताण प्रायर आमी चेडूवनी मेळ्ळे गणपती दवरता सर. गणपती दवरतना एक प्रोग्राम करुया. आमकां प्रोग्रामांनी हाडचे तितलें दुड्ड ना. आमी सान चेडू न्हू गणपती दवरचे. हांव एक मॅजीक शो करतले म्हळ्यार आनी कोणी एक डान्स करता ताका सांगता मागीर मॅजीक शो म्हणून फायनल जालें. आमी गणपती कमिटीच्यान पुरा सांगू मॅजीक शो माईक सेट घालून अनाउन्सांनी करून जालें मॅजीक शो म्हणून. हो. शो स्टार्ट केल्यार आमगेल्या कमिटीची कोणें ना ती सगळे त्यांनी माय जावंक गेले ते. हो कसं करता की कसं की गोतना जेन्ना आमकां नाव वायर जातकी. नाव वायट जाता की म्हणून आनी पुरो धांवून गेले ते. ओ. 1 घंटा सोडून येताना पळयत आसत ती फुल्ल जन आसत. पुरा सायन्सान ट्रीक खंयचे हो ट्रीक नासले त्या टायमान तो. तेजो ना परवा ना मरे तूं 1 घंटा तुमकां जनाक दवर घेवन बसला ना वच्चे न्हीत न्हू जना म्हणले. तेजो म्हाका एक हें जालें फस्ट शोची इंट्रस्ट आयलें हें केल्यार जाता. आनी त्या टायमान तो आयटम उणे आशिल्ले म्हणल्यार ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಸ್ सायन्साचे रिएक्शन ते आनी दवरून आयटम जावका न्हू 1 घंटा पयस तितले आयटम आनी जावका. ते सायन्साचे कसं की लॅबाचे न्ही काणो मागीर पवाडाचे ते आनीचे व्हरून केले. ते फस्ट प्रोग्राम सक्सेस जाले. त्यानंतर सगळ्यांनी कर रे लायक आसता तूं केला लायक आसता म्हणून सांगचे शोर केलाय. थंयतल्यान एक इंट्रस्ट आयले करता गेलो. ग्रेट. हाजी एक लायक नाव आसा तुमकां. एक प्रसिद्ध नाव आसा. भारी खुशी. थंय जादूगार प्रशांत हेगडेकर. बरे प्रशांत हेगडेक न्ही ಒಟ್ಟು जादूगार असला म्हळ्यार ते जादूगाराक मेळचे. खंडीत खंडीत. तुमगे फेवरेट ट्रिक खंयचे? फेवरेट ट्रिक एक 2 आसा. एक मायेद कत्री. मायेद कत्तरी. हां आता केलेलं त्याने. त्याने ते आनी एक आसा मायेद कत्री आनी एक आसा. आनी एक भारत माता पूजन. हां कसं ते? एक स्टेजार एक भारत मातेक पूज जाता. पूजे ओटूची आमगेले स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिलेले हुतात्मांक महात्मांक तांगेलें स्मरण काडता. तांकां एक डेडिकेशन करचें. म्हगेल्या प्रोग्रामाचे एकदम हायलायट म्हळ्यार एक 8 लेकून 10 निमिश तांकां आसता आयटम एक आयटम स्टार्टिंगाक फोटो येवचे लेकून पूजो थंय तांकां पुरा पूज जावन येता एकांत विथ अनाउन्समेंट. विथ अनाउन्समेंट. मागीर देशभक्ती कशी आसता आमगेले जाती धर्म पुरा तांत येता. म्हळ्यार मॅजिकांत बरे एंटरटेनमेंट मात्र म्हणून सुमार जनांत आनी इतले जनांत मॅजीक म्हळ्यार चेडूवांक मात्र म्हणून बद्द न्हय. मॅजीक म्हळ्यार चेडूवा लेकून धरून मलगड तांकां सगळ्यांक इंटरेस्ट येवची खंयचे पूण एक आर्ट आसला मनोरंजक. सगळ्यांक सान प्राय लेकून मंतर प्राय तांकां सगळ्यांक खूश दिवची खंयचे पूण आर्ट आसा म्हळ्यार आमगेले मॅजीक म्हगेले म्हळ्यार आमगेले मॅजीक रंग एकच. म्हळ्यार दुसरी कले उणे म्हणून सांगतना भरतनाट्य ताका जालेले एक प्रेक्षक वर्ग यक्षगान ताका जालेले प्रेक्षक वर्ग शास्त्रीय संगीत ताका जालेले प्रेक्षक जाल्यार मॅजीक म्हळ्यार यक्षगान पळयता शास्त्रीय संगीताला पळयता हे युनिवर्सल मॅजीक सगळे कले श्रेष्ठची खंयचे उणे खंयचे व्हड म्हणणे जाल्यार हे चिकी युनिवर्सल जावन सगळ्यांक इश्ट जावची एक कल. ग्रेट. ते देशभक्तीच्यान तुमकां करची म्हण जाल्यार इतले प्रॅक्टीस करपा पडटा. मस्त प्रॅक्टीस आसता की. हां मस्त प्रॅक्टीस आसता सगळे मॅजिकाक. आनी आमी करता 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 थंय खंय एक आनी एक नवे खंयचे मेळटा हे कशें चेंज करूं येता हे आनी कशें चेंज करूं येता ते थॉट. हांव एक्चुली ते भारत माता स्टार्ट करतना स्टार्टिंगाक बरे एक फोटो काडचिल्लो. मागीर नेक्स्ट तेजे इम्प्रोवायज केलें. माल काडले खादी माला मागीर फ्लॅग मागीर पुष्पवृश्टी मागीर रिबन फाउंटेन खंयचे की कसं की करून ऍड करून मागीर ताचे डायलॉग्स ऍड केले देशभक्तीचे. ते पळयतल्यांक एक रोमांचन जावका गूज बम्स म्हणटात नवे रोमनी रबका त्या नमुनो
वॉइस मॉड्युलेशन इन्वॉल्वमेंट तांकां खंयचे नमुने इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉइस मॉड्युलेशन एक आमी एक काणी सांगतना आमी खंयचे नमुने सांगता आतां हांव खंयची एक काणी सांगता तुमकां हांव खंयची एक काणी सांगता म्हणटना त्या काणी भितर अर्थ तसलो म्हाका त्या काणी भितर तांगेली इन्वॉल्वमेंट आसता तांगेली इन्वॉल्वमेंट आसल्यार मात्र आमी हें करचें जावचें ना म्हळ्यार तांकां टच जायना आतां तुमी ऑब्जर्व केलें की ना की करता हांव उलयता वॉयस मॉड्युलेशन डावन तशी स्लो घेवका खंयची एक फुडें फुल्ल पीच शांत घेवका त्या भारत मात पुरा एंड जालें मागीर एक 2 निमिश म्हाका उलोवचें कशें जाता करच्या पेशी फुडें थोडें उदक पिवन आसता मागीर वापस उदक पिवचें सच जाल्यार 2-3 निमिश रेस्ट जावका हाई तांकां हाई पिच्चार वचचें आसा स्लो पिच्चांतल्यान हाई पिच्चार वचचें आणि ऑडियन्स एक स्तब्ध जावन स्टनिंग पोझिशनात तुमकां आयकत आसता वय 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 तें आयकूंक म्हळ्यार आमी तांगेले म्हणून क्रिएट करता वय क्रिएट एनवायरमेंट क्रिएट स्टोरी क्रिएट सिच्युएशन वय तशी त्यानं म्हणून सांगता गेल्यार त्यांनी इन्वॉल्व जातात वय करेक्ट आता तुमगेले सगळे फॅमिली घेवन तुम्ही ग्रुप तयार करून कंपनी ताका रिजन कसं कारण कसं आनी तांतू भितर कसं तुमकां हें आसा चॅलेंजिंग कशें आयलें कसं आशिल्लें चॅलेंजिंग कशान म्हळ्यार सुरवेक आमगेले टीम आणतो सकडे नमुंजन आसली ती सकडे नमुंजन म्हळ्यार एकलो कार्पेंटर म्हाका जावका कार्पेंटर बॉक्स पुरो करता बॉक्सांनी करचे कार्पेंटर म्हळ्यार ताका तें कशें करता म्हणून गोत आसता ते हँडल करता कशी म्हणून गोत आसता हांवें सांगून दिवन आसता एक्चुअली ताका ताची आयडिया आसना कार्पेंटरीक काम करचे आयडिया आसता ताका असिस्टंट जावंक जाय म्हणून आशिल्लो एक टायलर आशिल्लो शिवणच्याक तो एक असिस्टंटाची हे सकडे 2-3 जणांक घेवन हांव काम वचशिल्लो म्हाका मागीर चिके कार्यक्रम डिमांड येत आसतना हांगेले तांगेले कसं काम आसता की पाप आमी सांगता तितल्यांची ना आज म्हाका येवचें जायना तांणी येना अशी का प्रोग्राम करचे कश्ट जाता कसं करचें मागीर चेडवांक बायलांक घेवन प्रोग्राम ओपून जावन आसता गाडयेन सामान लोड जाला आनी येना म्हळ्यार जालें तें हें एक चॅलेंज आयलें दुसरें वाट नाशी हांकां आपण घाला बायलांक आनी चेडवांक मागीर कसं जालें तेच एक एडवांटेज जावंक गेलें कशी म्हळ्यार आमगे एक टूर जावंक गेलें फॅमिली टूर तात्ता व्हडलो टूर करेक्ट तुमगेले वेतूंक एक विश्वास आसूं न्हू हय फॅमिली वट्टून घेवन हय. मुखार गेली मागीर आतां चेडवांक आनी कामाक जालें मागीर चली आतां जालें शिकवण पुत कामार आसता तांकां आतां येवच्याक कश्ट जालें आतां वापस आनी एक असिस्टंटाक दवर घेतला एकल्याकाची हांव बामणा बायल ड्रायव्हर एकलो आसता आनी एकलो कामाचे एकलो आसता असिस्टंट कामाची म्हणची न्ही असिस्टंट सामान सकट ऑलरेडी तुमगे प्रॉप्स सकट तयार आसता तयार आसता पुरा दुवा पुत तांकां इंटरेस्ट आसता तू तांकां तितलें कांय इंटरेस्ट ना परवाना तांकां करता ते जाल्यार हांव आनी शिकून कामार आसता वय शिकून कामार आसता ती तांगेलें काम तांगेलें शिकवण ताका तोंदर जावचें ना जावं म्हणून हांव तांगे एक लेवल आयलें मागीर तांकां धांत सोंग सोडटा ग्रेट वेल थॉट आनी खंयचे तुमगेले स्कीम गेले ऑडियन्स दाखोवचे म्हटल्याची एक शिकवण दिवचे शिकून दिवचे आमगेले घरान बैसून वची तांणी कसले एक शिकची करची तसले कसले खंडीत आनी हांव शिकून दिवचे पयशे फुडें तुमकां सांगचें खंयचे कारणाक हेंची मॅजीक आतां हांव तुमकां शिकून दिता दुसरें कोण की खंय की करता आसता स्टेजार दय दवरनो कशी येता कशी वता सांगचें ना कसा लाग म्हळ्यार तुमी करतना आनेकले सांगता फॉरेन कंट्रींत आनी इंडियांत कसं व्यत्यास म्हळ्यार फॉरेनांत मॅजीक करता आसतना ते एक कल ते एक आर्ट म्हणून एंटरटेनमेंट घेता ते हांगा इंडियान तूं ते खंयतल्यान आयले खंयतल्यान गेले हें चिक्की चड आसा पळया ती शिका ती दुसरी करता आसतना म्हाका हें खंयतल्यान आयलें म्हणून कसल्यान शिकून दिता आतां शिकून दिलें मागीर तुमकां जाता शिकला वय वय त्या खातीर दय दवरन तुमी दुसऱ्यान करतना सांगू नका ती आनी आतां हांव शिकून दिले ट्रिक्स कसन आसा तें सुरवेक एकलो रावची कानडी मुखार करात एक 10-12 फाटी करात कानडी मुखार त्या तुमकां समाधान जाल्लें म्हळ्यार
कोणाला पुणी एकल्याला की दाखयात एकल्याला मुखार मात्र दाखोवका एक पटी 10 जाणां मुखार दाखोवनाका एकल्याला मुखार दाखोवन जालें मागीर तो खुश जालो तेगेल्या हातांत आमी सिरकून पडली म्हळ्यार मात्र 2-3 जाणां लागीं थंय सक्सेस जालें म्हळ्यार एक 10 जाणां मुखार दाखोवचें गजाल ना खंयचेय कारणाक एक पटी स्टार्टिंगाक 10 जाणां मुखार दाखोवनाका आनी दाखयलेल्या मुखारीची अनेक पटी करून दाखय म्हळ्यार खंयचेय कारणाक दाखोवचें ना हेर दिवस दाखयात आजीचे आतां करून 2 निमिषाकाचे अनेक पटी करून दाखय म्हळ्यार करून दाखोवनाका कसल्याक म्हळ्यार मॅजिकांत खंयचेय कारणाक वन्स मोर ना वन मोर आसा वन्स मोर ना ओके सुरवेक ट्रिक्स टीचिंग करची की नाजाल्यार ट्रिक्स करून टीचिंग करो कसले तुमकां कशी ऍक्च्युली ट्रिक्स करका मागीर तेजे सिक्रेट सांगता ना गंमत आसता तसो न्हू सुरवेक हांव ट्रिक्स दाखयता त्या नंतर हांव सिक्रेट सांगता आतां हांव कसो करता म्हळ्यार सुरवेक म्हगे लागीं एक पेपर आसा कंप्लिटली व्हाईट पेपर ओके आनी कसो स्पेशल पेपर ना आनी हांव शिकून दिवची मॅजीक कसो आसा तुमकां तुमगेल्या घरांत दीस मेळका तसले वस्तू जावन आसता तुमगेल्या घरांत तूं सुलभ लागीं मेळचे तसले आसका त्या घेवन मॅजीक कर एक व्हाईट पेपर घेतले ना व्हाईट पेपर घेवन हांव कसो करता हा पेपर पिंदी पुरा सान 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 पीस करून घेवन पिंदूंक घाल्या पुरा पेपर पिंदूंक घाला नेक्स्ट कसं करता हे पेपर एक उंड करता कंप्लीट सान जावन एक उंड करता सर कंप्लीट सान जावन एक उंड केले नेक्स्ट पुरा उंड केले दिसताच न्हू तुमकां नेक्स्ट जादूगारा लागीं एक मॅजिकल गम म्हूण आसता ताका गम जावका ते गम घेवन घेवन जे बांदून घेतला ते गम हांवें काणू हात्याक लावून घेतले इनविजिबल ते गम आसले हाता वेरी पिंदिलेले पेपर कंप्लीट अशी रोल करका ते गम सुक्का न्हू ताका एक कसं करका म्हळ्यार एक ब्लो मॅजिकल ब्लो करून त्या पेपर ओपन केला रे कंप्लीटली सेम पेपर गुड आयले ना क्लॅप्स आयले त्या क्षणाक चिके खुशी जाता हा आता मॅजिकल गम म्हगे लागीं चड ना थोडे आसा 50 ml एक 10 बॉटल आसा तितल्यांची कोण कोणाक जावका म्हगेलो फोन नंबर येता फोन करा ती बाटलीक 1000 रुपये तितल्यांची सकाळी सपेरा म्हणटात हा वाडीकर सुरवेक कसं पुणी मॅजिक दाखयता ती लास्टाक तायता विकता ती ताबीज विकता ती त्या नमून हांव स्टेजार करची न्हू ताची मॅजिकल गम कोण कोणाक जावका हात उकळा ती म्हणटा तशें सुमार जण उकळता ते 1000 म्हणल्यार 50 ml 1000 रुपये सगळ्यान दिवड खेळयताले तशें करता ती आमी तशें करना ती हाजे सिक्रेट कसं नाही म्हणून तुमकां सांगता हाका सुरवेक पूर्व तयारी आसा पूर्व तयारी आनी हाका जावका जालेले ಕೆಲವು ಐಟಮ್ आसा एक व्हडले पेपर घेवन न्हू सान पेन्नान तूं बरोवंक घेयात हाका जावका जालेले पूर्व तयारी आनी वस्तू हाका जावका जालेले कसं नाही म्हळ्यार 2 पेपर तितलेंची आनी कसं नाही ना 2 पेपर हातून चिक्के पूर्व तयारी कसं नाही म्हळ्यार दिसत ना तुमकां 2 पेपर दवरून घेतला फस्ट एक पेपर घेतले हा एक पेपर घेवन न्हू चिक्के प्रेस भरती प्रेस करचे न्हू भरती प्रेस करचे न्हू चिक्क प्रेस केला दिसताच ना चिक्के प्रेस केले नंतर हांव हे पेपर हाडतना कसं केले म्हळ्यार आजी मातशी हे दवरून घेतलें ते आमकां दिसनी त्या कसल्याक दिसनी म्हळ्यार हांव उलयता आसतना जाय म्हूण अशें करता आशिल्लो एक पेपर घेवन घेवन हे सायकोलॉजिकल इफेक्ट कसं जाता म्हळ्यार हांव अशी करता आसची निमित्तान एक पेपर आसा म्हणचे एक भावना येता हांगा अनेक दवरून घेतले टेन्शन तांत वचना आमगेलो ना ना आनी एक मातशी लायट आसच्यान आसा
ಲೈಟ್ ಎದುರಾಕ मागचे लाईट असतानाच ना वय वय अशें करता आसतना एक पेपर आसा म्हूण तुमकां नंबीक येता ऍक्च्युली आसचे 2 पेपर नेक्स्ट आता अर्दंबर तुमकां कळला हे पेपर कितले पिंजल्यारय तोंदर ना हे कितले जावं सान 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 पीस करात ऑलरेडी तुमगे लागीं पेपर आसा जाल्यार ट्रिक्स इज व्हेरी सिली प्रेझेंटेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट येस ट्रिक्स सिली जाल्यार हांव कशी तुमगेल्या मुखार दवरता तें इम्पॉर्टंट नेक्स्ट पिंदिल्ले पेपर आसा ते मुद्द करतना कशी करता तुमकां गोजव म्हूण हांव तुमकां अशी दाखयता तुमी अशें दाखोव नाका ती तुमकां गोजवचे उद्देशाक हांव अशें दाखयता आसा पिंदिल्ले पेपर उंड केला हांगा हे सगळे पेपर हे पिंदिल्ले ते कशें धरले दाखयना तशी आमकां दाखयता हांव तें दाखयता पिंदिल्ले पेपर कसो आसा कंप्लीट सान उंड केला भरती प्रेस केला ते पिंदिल्ले पेपर भरती प्रेस करून मागशींतल्यान मुखार घेतले मुखार आशिल्ले मागशी घेतले दिसता आसतना मुखार आशिल्ले मागशी घेतले पिंदिल्ले पूर्ण आशिल्ले पेपर मुखार घेतले नेक्स्ट मिगेले मन गमन हांगा आशिल्ले मिगेले ऍक्शन हेकडे पळयता आशिल्ले हांव तेन्ना तुमी कसं करता ते तुमी समेत हेकडे पळयतात ऍक्च्युली हांगा आनी एक पिंदिल्ले पेपर हाका पिंदिल्ले पेपर ह्या हातांत मिगेले आई कॉन्टॅक्ट हेकडे आसा तुमी हेकडे पळयता ती नेक्स्ट हांव सांगलें मॅजिकल गम म्हणून मॅजिकल गम खंयचें नांव म्हणून आवडली सांगलें मॅजिकल गम्मा नांव सांगून हांव कसं केलेलें म्हळ्यार हिंगा भितर घाले हे भितर घालें सकडाले इंटेन्शन हांगा आसा हांव मॅजिकल गम म्हणून सांगलें हे मिगेल जेबाक पेटयलें नेक्स्ट ऍक्टिंग कंप्लीट ऍक्टिंग गम आशिल्ले हाता वयरी पेपर रोल केले मॅजिकल ब्लो ओपन केले ते कंप्लीटली मॅजिक वापस प्रोड्यूस जालें हा इतलें मॅजिक वंडरफुल हांव इतले लागीं बसून म्हाका कळ्ळी ते तुमचे कळना शिकल्यार मॅजिक जाता ना जाल्यार तेणी सांगिल्लें सिरकून पडच्यान सिरकून पडना तांकां मॅजिक वय तशें जावनूची जन कसं म्हण लागता म्हळ्यार मनोरंजक म्हणटना ते न्हय मनोरंजक वय त्यांच्यानाक त्याला तुमकां ते एक आर्ट आर्ट कळलें न्हय हाजे वयर एक दोन उतर सांगितली की आम्ही तुमगेले मनोभाव सायंटिफिक केलं भावने वट आम्ही खेळतात ते तुमगेले मनांत कसं की एक बेजारांत येवन आसता ती वय प्रोग्राम पळोवच्याक आम्ही कंप्लीट डायवर्ट करून तांकां एक एन्जॉयमेंट दिवन पडोवचे आमगेलो उद्देश करेक्ट हा कल कशी म्हळ्यार आमकां भारतांत कितले कले आसा ते कितले आसा ते मस्त आंगिना ना ना ताका नंबर आसा 64 विद्ये वय वय 64 ते पुरे ಏನು ಆರ್ಟ್ सकड वय कुडसून 64 स्पोर्ट्स आहेत की तुमचे स्पोर्ट्स ना बरे कले दलित कले साहित्य कले नटने ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ वय ಅಂತೂ 64 ಇತ್ತು ನಮೆ 63 आणि 64 हांव सांगिल्लें पुराण काळांत 64 विद्या म्हणून सांगता वय 64 विद्या म्हणून 64 विद्या अंतू 63 आणि 64 खंयचे म्हणून पळयात इंद्रजाಲ ಮಹೇಂದ್ರಜಾಲ 64 ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಅಸ 63 आणि 64 मॅजिक वय ವೇದ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಸ त्याच ಬಗ್ಗೆ ಅಥರ್ವಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಅಸ ಅಥರ್ವಣ ಮುನಿ असताना नास्तिक मुनी नास्तिक मुनीनं बरलेले अथर्वण वेद ಅಂತ हे येतं मॅजिक येतं आणि प्रपंचाचे सुरवे जादूगार कोण प्रपंचाचं पुरा प्रपंचाक सुरवे जादूगार ऋषी नाही तो एक देव वय सांगल तक्षण सकाळी गो जाता नाव सांगल तक्षण गो जाता कोण हनुमंत नाही असे हे करत गेस करत नॉट कृष्ण अच्छा कृष्ण गारुडी
कृष्ण गारुडी म्हणून शिकपत सेंटेन्स ना कृष्ण गारुडी पिक्चर आणि आयला कृष्ण गारुडी म्हणून. अच्छा आणि महाभारतांतो द्रौपदीक एक पात्र दिता कृष्ण विषय पात्र नवा दॅट इज अ मॅजिकल पात्र मॅजिकल वय वय पुराण असं कुणा येईलच ते अक्षय पात्र ते कळ्ळारी कितले वय. कळ्ळारी उणी जायना जायना वय. दॅट इज अ मॅजिकल पात्र पात्र, वय. अक्षय पात्र म्हळ्यार कृष्ण आमकां मॅजिकल गुरु गारुडिगा म्हणून समेत आपयता ती मॅजिशियन गारुडिगा मांत्रिका इंद्रजालिका महेंद्रजालिका यक्षिणी वय. यक्षविद्ये मस्त- हे यक्षिणी मस्त नाम असत वय वय यक्ष तांगेले हे आर्ट आहे यक्ष यक्षी म्हणतात नव्हे तांगेले आर्ट आहे ग्रेट ग्रेट मस्त एक मन दोन साधन करून शिकलो म्हण जाल्यार वय तुमका खंय पावयता पळयात लायक विषय भारी खुशी जाली आता आमी तुमगेले फोटोज पळया हा. या आणि दोळ्याक गळपास घालूचे हे भारी डेंजरस असता ना वय. केल्यार चढून जाल्यार वय. भारी कष्ट वय. नेक्स्ट ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂತ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಗಳ್ಯಾಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ घालतसचे तलवार घालतसचे ऑडियन्स ओ भयंकर नाव ते दाखयता ऑडियन्स येताची ना तांकां गोजायना आमी कसं करत असत म्हणून तांकां गोजायना ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹಾ. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅಂತೂ ಆರಾಧನೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ केलेले दोळ्या कसले ಬಂದಿಲ್ಲ त्या एक कॉन्सन्ट्रेशनाचे हे आशिल्ले ब्लाइंड फोल्ड कॉन्सन्ट्रेशन त्या खातीर हे ऍक्च्युली कॉन्सन्ट्रेशनाक बंदिलेले हे दोळ्याक 5 नमुना हे आड येता म्हळ्यार एक पेपर असता मैदा पीठ चपाती पीठ नव्हे हा. त्या असता हो. कॉइन्स असता ताजेवरी लारीचे ट्यूब बांधून असते ते ताजेवरी हे घालून असता ते मास्क माय गॉड टोटली 5 नमुना दोळ्याक आड असता दिसायना हा त्या तितले 5 नमुना दोळ्याक आड घालून घेवन आमगे शिवमोगांत केलेले सुमार केला हांवें मेन रोड अंतो ट्राफिक राबयनाशी ट्राफिक अंतूची चलयले वय. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಯಿ ದಿಸನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ त्या मॅजिक त्या ट्रिक्स कोण ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ वय येडियुरप्ಪ ತಾನೆ ಕಂದಿಲ್ಲ त्यांनी येऊन दोळ्याक अवंगल ಬಂದಿದ್ದಾರೆ अच्छा ಗೆಸ್ಟ್ गेस्ट त्यांनी येऊन दोळ्याक अवंगल ಬಂದ್ರು ऍक्च्युली ते ऑगस्ट 15 केलेले इंडिपेंडेन्स डे इंडिपेंडन्स डे टाइम अंतू हम्म. मागीर तांते एक हे आशिल्ले हांव दोळ्याक अवंगल बांदूंक घेवन बाईक चलयता म्हणून तुमी करच्यो वचूं नका ती दय दवरून ट्राफिक रूल्स फॉलो कराती करेक्ट वय मेसेज वय मॅजिशियन कसाने पुणे करच्या पुरो तशें म्हणून तुमी दोळ दांपून बाईक चलोव नका ती ट्राफिक रूल्स फॉलो करनाशी आसूं नका ती हो हो वय बा वय ಖಂಡಿತ हे मंत्रालय राघवेंद्र स्वामी मठ मठ ಅಂತ मंत्रालय स्वामी तुमका सुभदेंद्र रेल्वे तीर्थ स्टेशन केलं वय प्रोग्रामाक 10 निमिष येवन बसता म्हणून सांगिल्ले मुक्काल गंटे जाल्यार उठान वचून ते मठाच्यान पुरा सवले म्हाका तर स्वामीजी कसं केलं ते पूज जावक आशिल्लें स्वामीजी उठयता ना ती म्हणून मुक्काल गंटे मॅजिक केलं वय ग्रेट तुमगेले प्रयाणाची काणी तुम्ही चंदकोन आमगेलागे वांटून घेतली असता खुशी जाली प्रशांत माम तुमकां आनीक मुखारसोनो चांग नाव येवो देशभर देशांत आसता तुम्ही मस्त 1,500 प्रदर्शन दिल्लेलें आसा आनीक चड लायक तुमकां नाव येवो आनी पक्कन आमगेले जनांक तुमकां कॉन्टॅक्ट करता म्हण जाल्यार तुमगेलो नंबर आमकां सांगता वाच हा खंडीत नंबर मिगेले प्रोग्राम जावका म्हळ्यार मिगेले प्रोग्राम तुमकां बर्थडे आसच्या पुरो सान प्रोग्राम लेकून व्हड प्रोग्राम तांकां आमगेले टिमान तू करून दिवची वेवस्था आसा मिगेले नंबर अशें आसा 9844183344 हा एक नंबर आनी एक नंबर 7974802197 हा एक आनी एक नंबर तुम्ही ह्या दोन्ही नंबरान तू म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता तुमकां थंय काही नंबर तुमकां उडगा आसा ना म्हळ्यार इंस्टाग्रामान तू जादूगार प्रशांत हेगडे म्हणून मिगेले अकाउंट आसा फेसबुकान तू प्रशांत एस हेगडे म्हणून मिगेले अकाउंट आसा युट्यूबान तू मॅजिशियन प्रशांत एस हेगडे म्हणून आसा हे इतले तुम्ही फॉलो करून म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं येता थँक्यू सो मच खुशी जाली
तुमका व्हड व्हड जावका म्हणा सांसान बर्थडे तू आणि तू पुरा तुम्ही करताची म्हणा खंयचे व्हड जाऊ का म्हणा खंयची सान असला रे आम्ही कोण संतोष संतोष खुशी जाले नमस्कार तुमका नमस्कार आता ಹೆಗ್ಡೆ ಮಾಮಾಕ मस्त एक नमने धन्यवाद तुम्ही चंदू कोण आमगे लागी ह्या विषयांतू सांगितलंस आमगे आमका प्रेक्षकांकय तांके पॅशन आशिल निमित्त त्या पॅशन कशी त्यांनी प्रोफेशन कोण घेतले म्हणून आम्ही आता पळयले आमका अर्थ जाले अशीच आम्ही आमगेले पॅशन एक समर्पणा भावन दिवन डेडिकेशन करून ते फॉलो करया म्हणून सांगताची हांगा आम्ही मुक्ताय करताची देव सगळ्यां बर करो तुमगे सकळाले विश्वास अशी असो सकाळांक देव बर करो नमस्कार विश्व कोंकणीचे समस्त बंधुआंक हांव आभार जावन आसा म्हाका एक हांगा आपोवन तुमी हें केलेलें भरती खूश जाता सर हांव 1,500 प्रोग्राम केला ताज्या पशी चड खुशी जाता आसचें आमची गजाल एक विश्व कोंकणीन तो म्हाका एक मान्यते तुमी आपोवन दिला म्हळ्यार तें आमगेलें भाग्य म्हूण लागता सर नमस्कार